ह्या MVRचो जो रस्तो चल्लेलो आसा ह्या रस्त्यार हे एक गाडीचो अपघात जावन हे टमाटर आनी सगळे भाजी हांगासर सगळी पडलेली आसा, वेस्ट जाल्ली आसा। तर हांव आयज विचारूंक सोदता सरकाराक की आयज हो जो रस्तो चलयला हे रस्त्याचे जे काम अशें दुर्दैवी काम हे म्हणजे सामकें एक निकृष्ट दर्जाचे जे काम चलयला त्या कामाचो हो परिणाम आसा। आमी हालींच परत एकदा आमी प्रेस घेवन सांगलेले की हांगासर प्रत्येक डायव्हर्जनार सायन बोर्ड लाया। तर हे जे डायव्हर्जन आसा हेजेर कांयच सायन बोर्ड ना हांगासर। तर फुडली जी गाडी येता तेका कशें कळटलें की हांगासर एक डायवर्ट केल्लो आसा रोड काय ना। ते बाबडे जे भायले गाडयो येता भाजीच्यो आनी कितें ज्यो नेसेसरी गुड्स घेवन येता ते डायरेक्ट चडयता हेजे आनी अशें जावन हांगासर लोकांचे कितके अपघात जाले, कितके लोकांचे जीव गेले। हांगा पेडण्याचे जावं बाकी भायले आमचे जे बॉर्डर लायनीचे जावं इतर राज्याचे जावं सगळे कितकेशेच लोक ह्या रस्त्यार आपलो जीव तेंच्यांनी घालयल्लो आसा। आनी सांगपाचो मुद्दो म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MVR आसा तर तेंच्यांनी आयज पर्यंत जितके हांगासर लोकांची डेथ जाली त्या प्रत्येक मनशांची कांयच नोंद ना, कोणाक सुद्दां आयज पर्यंत कसले कॉम्पेन्सेट दिल्ले ना। तर हांव मागणी करता सरकारा कडेन की हेजेर सगळ्या बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर की जितक्या लोकांचो हेणी जीव घेतलो। माझ्या हिशोबान हे जवळ जवळ 100च्या वयर लोक जाले जेंचो जीव गेलो। त्या 100च्या वयर किंवा कितको जो हिशोब आसा ते लोकांक हेंच्यांनी कोणाक कितें दिलां आयज पर्यंत ते तेंच्यांनी दाखोवन दिवचे आनी बेगींतल्या बेगीन ह्या रोड कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाई करपाची। दुसरो मुद्दो म्हणजे हांगातलो जो आमदार आसा आमचो ह्या पेडण्या भागाचो बाबू आसगांवकर तेणी हांगासर येवन ही पळोवची दुर्दशा कशी जाला ती। केवळ त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे जे कमिशना वरच्यो ज्यो गाडयो आनी ज्यो कितें घेवन तो जो हे करता तेजे जो एन्जॉय करता तेच्या परस हे मातशे लोकांचेर लक्ष दिवचो, जो लोकांचो जीव वयता ते तेणी पळोवचे अशें हांव ताका मागणी करता, विनंती करता। कारण तेणी ह्या मतदारसंघाच्या जीवार खूब कितें भोगले पण हो मतदारसंघाचेर तेजे अजिबात लक्ष ना हे आयज दिसलेले आसा। आनी हे तुमकां सगळ्यांक दिसतले हे जे अशें जे हे हालत जाल्ली आसा लोकांची, हांगा लोक पडटा, कोणाचो जीव वयता आनी तेजे कसलेच आयज पर्यंत तेजो एक कसलो स्टेटमेंट ना। ह्या लोकांच्या जीव गेल्ल्याच्या लोकांचेर तेजो एक स्टेटमेंट आसा जाल्यार तुमी म्हाका दाखोवन दिवचो। केन्ना तो खंयसर तरी पुलीस स्टेशनार येयला की बाबा हे लोक आमचे मेले तेंकां तुमी कित्याक अशें मारता अशें म्हणून तो कॉन्ट्रॅक्टराच्या विरोधान केन्ना उबो रावला हे तेणे दाखोवन दिवचे अशें हांव ताका जाहीर ताका आव्हान करता।